बाजारान दिसलो म्हाका कोकण दुदयाक पळोवन मनान येयलें की भाजी करपाची। कुकर हांवें लायलो आनी भाजी केली। कशें दिसलें तुमकां हें पद? आय नो हें ऑफ द बीट सॉंग जालां म्हजें, पूण हें पद तुमकां आवडलें? मे बी आवडोंक नासतलें, थोड्यांक आवडलाय बी नासतलें, पूण भाजी तुमकां खरेंच आवडटली। सगळ्यान पयलीं हांवें कोकण दुदी हाडलो। कोकण दुदी हांगासर हांवें साल काडून घेतली आनी ताच्या उपरांत हांवें इल्लें करून हे कोकण दुदी आसलो पळय तो चॉप करून घेतलो। तुमी पळोवंक शकता की हांवें कितली बारीक चिरल्या पळय ती। ताच्या उपरांत हांवें हांगासर कुकर गरम करपाक दवरला आनी मागीर हांव ऑलमोस्ट 2 ते 3 टेबल स्पून हांव तेल घालून घेतलें। तेल जशें गरम जालें 1 टेबल स्पून जिरा घालून घेतलें आनी मागीर ऑलमोस्ट हाफ टेबल स्पून हांव करीपत्ता पावडर घालून घेतलें। म्हाजे कडेन हांवें करीपत्ता पावडर रेडी करून दवरलेलो। तुमचे कडेन जर फ्रेश करीपत्ता आसा जाल्यार तुमी तेचो वापर करूं शकता। ताच्या उपरांत हांगासर हांवें डिसीड करून टमाटा चिरून घेतलेली आसा। ती टमाटा हांव हांगासर घालून घेता आनी हो जो कोकण दुदी आमी बारीक चिरलेलो पळय तोय बी हांव हांगासर घालून घेता आनी ऑलमोस्ट अर्दो ग्लास कसो हांव हांगासर उदक घालून घेता आनी मागीर हांवें हांगासर चॉप केल्लेली कोथिंबीर घातलेली आसा। कोथिंबीर आसा पळय ती ह्या भाजयेचो टेस्ट आनीक एनहॅन्स करतली। ताच्या उपरांत हांव हांगासर अर्दी वाटी खोबऱ्याचो कीस घालून घेता। गोंयकारांक आमकां जेवणान खोबरें हें जायच। ताच्या उपरांत हांव इल्लेशें मीठ घालून घेता आनी मागीर एक उबी चिरलेली हरवी मिरसांग, इल्लोसो गरम मसालो आनी मागीर हांव हळदीचो पावडर घालून घेता आनी बऱ्या तरेन ही जी भाजी आसा पळय ती आमकां ठवडून घेवपाक जाय। तुमकां जर अशें दिसता की तुमी जें उदक घातलां तें कमी आसा जाल्यार तुमी आनी इल्लेशें उदक घालूं शकता। सो टोटल हांवें हांगासर ऑलमोस्ट 1 पेलो उदक घालून घेतलेलें आसा। ताच्या उपरांत कुकराचें धाकण लावन ऑलमोस्ट 2 सिटयो काडून घेवपाचे आनी ताच्या उपरांत तुमची ही भाजी आसा पळय कोकण दुदयाची एकदम रेडी। ही टेस्टी इतली लागता खबर आसा तुमकां भाजी। इश्टानो तुमच्या तोंडाक जर रूच येयली जाल्यार आत्ताच्या आत्तां आमच्या चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाका आनी जाता तितलो हो व्हिडिओ तुमच्या फॅमिलींक आनी तुमच्या इश्टांक शेअर करा ना।